पयलीं ताका डिजीज म्हणटाले कित्याक आमकां दिसतालें की ओव्हरीन तिका डिजीज आसा आनी प्रॉब्लेम आसा. आतां आमी अशें पळयलां की ते ओव्हरी खातीर मेनली जायना, पूण ताका मेन रिजन इज इन्सुलीन रेजिस्टन्स आसता ताका, म्हणजे इट इज अ मल्टी सिस्टम डिजॉर्डर जावन पडला. सो ह्या मनशाक तुका पाळी बरोबर येना, एक लठ्ठपणा येता 2, मॅस्कुलीन किंवा हर्सिटिझम येता 3, आनी जर तिका भुरगे जावपाचे आसत तर त्या जावपाक त्रास पडोंक शकता, डिले जावपाक शकता. आनी आतां PCOS इज इन्क्रीजिंग. तर कित्याक रिजन एक्झॅक्टली कळोंक ना. प्रोबेबली दिस इज माय एक्सपिरियन्स, दिस डज नॉट हॅव अ बुक लिटरेचर टू सपोर्ट दॅट. प्रोबेबली इट इज द फूड हॅबिट्स and fast foods, other things. I am not blaming them. Maybe overconsumption.Maybe. This is my practical this thing. मस्त डॉक्टर, आम्ही एक प्रश्न आला तो घेऊया. हॅलो हॅलो दोतोर. हॅलो, हांव श्रीरंग नार्वेकार म्हापशेसून उलयतां. श्रीरंग बाब, विचारात प्रश्न. दोतोर, म्हाका विचारूंक जाय आसलें, बुधवार आसतना कांय बायलां सोरो पेतात, वेळी सिगरेट ओडटात, गुटखो खातात, तर ताचो भुरग्याचेर कांय परिणाम जाता वो ना, हो एक प्रश्न. आणि दुसरो प्रश्न असा की बरे प्रेमान लग्न जाली आणि ताका 2 फावट चेडवाच जाली, म्हणून त्या रागान घोवान बायलेक सोडली. ही अतिशय वाईट गोष्ट. बरोबर. की चेडो जावप चेडू जावप हे एका बायलेचेरूच अवलंबून नासता. तर हे कशें जाता मातशें तुमी सांगा पळोवया. बरें आसा. प्रश्न तुम्ही ऐकलो सामको प्रॉपरली आणि शॉर्ट ऍड्रेस करात, कारण आमकां एक थोडोसो ब्रेक घेवपाक जाय. पयल्या प्रश्नाचे उत्तर. पयलो ताणें प्रश्न आमकां कितें विचारलो की बायलो गुटखा खातात, सोरो पितात, सिगरेट ओडटात. डेफिनेटली दीस आर एब्यूज सबस्टन्सीस. ताजेर भुरग्याक इफेक्ट जाता. गुटखा म्हणजे ताका निकोटीन असता, स्मोकिंग किंवा सिगरेट ओडप ताका निकोटीन असता, आणि खूप अल्कोहोल घेतले की ना तुजो भूक मरता, म्हणजे तुका डायट किंवा बाकीचे भुरग्याक पळय जाय आसता ती सत्वां मेळना. हितून सगळ्यांक मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे मुख्य म्हणजे IUGR किंवा इंट्रा युट्रेन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जावपाक शकता. म्हणजे भुरगे भितरले गर्भातले सामके ल्हान उरूंक शकता, वाढ व्यवस्थित जायना, आणि बाकीचे खूपशे आनी परिणाम जावंक शकता. त्या खातीर एडिक्शन सबस्टन्सीस किंवा हे सगळे गुरवार असताना म्हणजे अंमली पदार्थ, गुळी वखदां सारे पदार्थ पयस दवरप हे बरोबर आसा. आता दुसऱ्या प्रश्नाचे, चलो जावप किंवा चली जावप हे चडशे देवाच्या हातीन आसा. आणि आता तर आमी चलो किंवा चली हे पळोवंक जायना, किंवा PNDT ऍक्ट म्हणजे सरकाराचा, कित्याक रेशियो सकयल वता, मेल टू मेल रेशियो. आता ताचो प्रश्न आशिल्लो की कशें अशें जाता. चलो किंवा चली इज डिसायडेड बाय क्रोमोझोमल पॅटर्न. XY म्हणजे चलो आणि XX म्हणजे चलो म्हणजे चली. आता बायले मनशान दोनूय X आसतले, सो तिजो Xूच येतलो सदांच. सो घोवा कडल्यान Y आयल्यारूच तुका चलो जातलो. करेक्ट. कळ्ळें न्ही. म्हणजे इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, कंट्रिब्युशन शुड बी फ्रॉम द हजबंड. म्हणजे दादलो मनीस जो आसा किंवा जो घोव आसा किंवा जाचो ह्या गर्भधारणेन सहभाग आसा, अशा मनशाचे म्हणजे दादल्या मनशाचेच योगदान असता त्या गर्भाचे लिंग थारावपाचे. तेन्ना ते लग्न प्रेमान जाला काय कुंडली पळोवन जाला काय भटाकडे वचून जाला ते काय ठरना ते. आणि श्रीरंग बाबाचे समाधान जाले आसतले, तांकां ही माहिती खूप लोकां मेरेन पावपाची एक प्रामाणीक तळमळ आसतली. ती तळमळ पूर्ण जाल्यार अशें समजुया. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी परत सुरू करूया. तर आज आम्ही हॅलो दोतोर हे कार्यावळ आमच्या बरोबर आसात डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेटिक अँड गायनेकॉलॉजी डिपार्टमेंटचे म्हणजे बायला रोग विभागाचे मुखेल तज्ञ डॉक्टर गुरुप्रसाद पेडणेकर. आणि तुमच्यो ह्या विशयी जे प्रश्न आसतले ते आमकां मुजरत विचारात. स्पेशली आयचो जो एपिसोड आसा तो मासीक पाळीच्या संदर्भान आसा. मासीक पाळीचे इरेग्युलरिटीज किंवा ताचे जे डिसफंक्शन जाका आमी म्हणटा की त्यो पाळी सारकी येना, वेळोवेळ येना, खूब फावटी जाता, किंवा तेची कारणां जी आसा ती आमी सविस्तर चर्चा करपा खातीर ही कार्यावळ. कारण ह्या सगळ्यांचो जो रोल आसा तो प्रेग्नन्सी येवपा कडेन आसा, म्हणजे गर्भधारणा करपा खातीर ही सैमाची रचना. तेन्ना म्हज्या तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की बायलांक स्पेशली करून जांकां अशा तरेचे प्रश्न किंवा कशा तरेच्यो समस्या आसात तांचेर आमकां फोन करात. 24904444 आणि 24904445. फोन करताना घराकडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. म्हाका डॉक्टर कॉल आयिल्लो आसा. हॅलो डॉक्टर, ते कॉपर्टी जे आता घालतात पळय न्ही, हय,
It is harmful for health. इतकोच प्रश्न. कॉपर्टी हे तुका स्पेसिंग मेथड, बरोबर. म्हणजे भुरग्या भितर दोन भुरग्या भितर अंतर दवरप हे त्याचे उद्देश. आणि इट इज द बेस्ट, म्हणजे सगळ्यांक बरी उत्तम स्पेसिंग मेथड. म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें जाल्यार कॉपर्टीक कसलेच सायड इफेक्ट ना. एक सेकंड, ती एकदा घातली, दुसरें म्हणजे एकदा घातली की मागीर तूं व्हडलीशी चिंता करपाची आसना. बरोबर. आता तुका दुसरे गर्भनिरोधक गोळी किंवा म्हणजे ताका OCP कंबायन्ड पील म्हणटा किंवा बॅरियर कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम वापरता, ताका फेलियर रेट म्हणजे ते चुकपाचे आणि गर्भधारणा धरपाचे चान्स चड असता. हे कॉपर्टीन कमी असता. एक सेकंडली गर्भ OCP म्हणजे गुळयो पळय घेता त्यो सद्दां यादीन घेवच्यो पडटा. जर घेतल्यो ना जाल्यार तुका गर्भधारणा जावंक शकता. ताका एक उपाय असता, ते आमी डिस्कस करनय आता. पूण कॉपर्टी ही सगळ्यांक उत्तम. ताका दुसऱ्या तरेची कॉपर्टी मेळटा तुका 200 म्हणून मेळटा, जी 3 वर्सांनी रिप्लेस करची पडटा किंवा 3 वर्सांनी भुरगे करून मागीर फॅमिली कंप्लीट करून मागीर परमनंट मेथड, जाका आमी ट्युबॅक्टमी किंवा लायगेशन म्हणटा, ते करूंक मेळटा. कॉपर्टी 380 म्हणून येता, मल्टी लोड म्हणून येता, खुबश्यो घालूंक मेळटा. इनफॅक्ट म्हाका इवन आता सरकारी यंत्रणान जे म्हणजे कॉपर्टी प्रोवायड ती सुद्धा 5 वर्साचे गॅप आता नवे काडटा. ते पयलीं येताले त्यो कॉपर्टी 200 म्हणटा त्यो 3 वर्साच्यो आसताल्यो. बरोबर. म्हाका सर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या हॅलो डॉक्टर, हांव निलिमा उलयतां. म्हाजी एज 25 इयर्स. या ऍक्च्युली माझे पिरियड्स इरेग्युलर येता आणि फाटले फावट न्ही म्हणजे लास्ट टाइम म्हणजे मदींच पिरियड्स आयिल्ल्या भशेन जाले पूण येवंक ना. सो आणि म्हजें लग्न जालां आणि मिन्स प्रेग्नन्सीक हांव ट्राय करता. कितली वर्सां लग्न जावन? 2 वर्सां जालीं. अच्छा, मातशें म्हाका सांगा इरेग्युलरिटी म्हणजे कशी आसा? म्हणजे खूप दिसांनी येता काय मदीं येता की मातशी इरेग्युलरिटी मातशी तुमी सांगशात? एक लास्ट 6 महिन्याची म्हणजे फाटले फावट म्हणजे लास्ट 6 म्हयन्यांनी माझी 3 सारकी येवंक नासली, 3 म्हयन्यांनी येताली. पण डॉक्टरा कडेन हांव गेल्ले, तेन्ना सांगलेले वेट मातशें रिड्यूस करचें पडटलें म्हणून, म्हणजे हायट आनी वेट चॅक करून तशें सांगिल्लें. सो हांवें तशें केल्लें आनी मागीर येताली. एक 2 म्हयने सारकी आयली आनी परत ह्या फावटी येवंक ना सारकी. निकतेच आमी डिस्कस केल्ले पळय PCOS चड करून. आतां पेशंटाक आमी पळोवंक ना, पूण ते सांगता त्या हिसपान ताका PCOS आसूंक शकता. PCOSान तुका ताती फॉर्म जायना. गर्भधारणा धरपाक हांगा ह्या ओव्हरीन ताती फॉर्म जावचे पडटा. बरोबर, म्हणजे फॉर्मेशन ते मागीर हांगा फूल कशें दिसता पळय, फॅलोपियन ट्यूब आसा, ह्या नळयेंतल्यान ते भितर वता. भितर वतना ह्या भागार जेन्ना संबंध येता दादल्या मनशा कडेन, तेन्ना स्पर्म्स हांगा चडोवन हांगा गर्भधारणा धरता. मागीर ती गर्भ धरिल्लो पळय आसता तो असो नळयेंतल्यान वचोन भितर हांगा ताजी वाड जाता, इम्प्लांट जाता आनी थंय वाड जाता. आतां ताजी पयलीं हांवें सांगलें तुमकां की मासीक पाळी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दीस ओवेरियन सायकल म्हणून आमी तें सांगिल्लें. बरोबर. तेन्ना जेन्ना पळय ताची मासीक पाळी बरोबर येना, ते मोस्ट ऑफ देम आर एनओव्युलेटरी, म्हणजे तांकां ओव्युलेशन जायना, म्हणजे ताती फॉर्म जायना. बेज लायन म्हणजे थोडे तपास करून ते PCO आसा हें कळोन मागीर आमी ताका ट्रिटमेंट दिल्यार हाका सक्सेस रेट इज व्हेरी हाय, म्हणजे खुबशे सक्सेस रेट हातून जाता. दीस इज अ कंडिशन विच इज इजिली रेमेडिएबल. बरोबर. म्हणजे हांव जस्ट एक म्हणजे फायनल रिमार्क सांगू सोदता की स्पेशली ज्या बायलांक पाळी सारकी येना आनी दोज वर इंटरेस्टेड इन प्रेग्नन्सी शुड नॉट जस्ट वेट एट होम, म्हणजे घरा रावून ना आता ते जातले म्हणून रावू नका. हे इजी जाता तुका. एब्सोल्युटली. आणि दुसरें म्हणजे कितें आसा, हें योग्य वयार काम करपाचें आसता. तुमी मागीर जाणटेपणार जर तुमी मागीर दोतोर ना 16 वर्सां जाली भुरगें जावना अशें म्हणून जातले म्हणून रावले, कारण हे जे आसा. आणि दुसरें म्हणजे हे जे नव्यो उपचार पद्दती आसात, नवी वखदां आसात, ताचो फायदो लोकां मेरेन खुबश्या वेळार पावोवंक शकता. फक्त यू हॅव टू व्हॉलंटियर आणि तुम्ही दोतोरा कडेन योग्य वेळार योग्य वयार वचप तितकेंच म्हत्वाचें. खूब वर्सां वाट पळोवं नाकात, कारण हे मासीक पाळी इज अ व्हेरी मच असोसिएटेड विथ युअर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. कारण आमी जे उलयताले डॉक्टर की ही जी फायनली जी मासीक पाळी आसा हाचो एक अतिशय म्हत्वाचो संबंध ही जी म्हणजे गर्भधारणा कडेन आसा, ताचे कडेन आसा. बरोबर. म्हाका सांगात ह्यो इरेग्युलरिटी जे आसता आतां जशा पेशंटान हें म्हटलें की इरेग्युलर कशा प्रकारचे आसता, म्हणजे खुबशे तरेच्यो इरेग्युलरिटी आसता. पयली म्हणजे नॉर्मल मासीक पाळी, म्हणजे जी नॉर्मल आसता, 28 दिसांनी किंवा 28 ते 30 दिसांनी येता. 3 दीस रक्तस्त्राव जाता भितर आनी मागीर पूर्ववत सगळी सिस्टम जाता. जशें जेन्ना हें नॉर्मल जाता तेन्ना
ओव्ह्युलेशन म्हणजे ताती फॉर्मेशन नॉर्मल असता. म्हणजे डॉक्टर मातसो तुमकां इंटरप्ट करता हो फोन आमी घेवया. हॅलो हॅलो या हॅलो या ॲक्च्युली म्हजी भयण जाणा 6 months प्रेग्नंट आहा. तेका कितें डॉक्टरान सांगला की सिस्ट आहा म्हणून विचारपाक जाय आसलें की म्हणजे अशें डिलिव्हरीच्या टायमार जावं सद्या कितें प्रॉब्लेम जावं शकता काय म्हणून तेका. सिस्ट केदें मोठें आसा सायज सांगल्या म्हणजे 3 point कितें तरी सांगला सायज आनी अशें 4 आसा म्हणून सांगलेलें तेका 4. बरें आसा. धाकटी पळय सिस्ट आसता 5 सेंटीमिटरा सकल तांकां व्हडलोसो ट्रिटमेंट ना. ते कॉल्ड एज फंक्शनल सिस्ट म्हणजे ते तुका फॉलिक्युलर सिस्ट. आतां हांगा फॉलिक्युलर न्ही कित्याक ती प्रेग्नंट आसा म्हणून ती कॉर्पस लुटियम सिस्ट आसूंक शकता. चडशे वेळ ते इतलो ते पर्सिस्ट जायना म्हणजे इतलो ते पुराना. ते 3 म्हयन्या भितर तुका पालावता. आतां ज्या अर्थान हे 4 सिस्ट आसा म्हणटा ते मातशे पळोवचे पडटले. इट इज पॉसिबल दॅट शी वॉज अ केस ऑफ PCOS म्हणजे ताका PCOSच्यान गर्भधारणाचें कन्सेप्शन जाल्लें आसा. त्या खातीर ते सिस्ट ते थोडे पळय पेरिफरली अरेंज अशे ओवरी कडेन आसता ते दिसूंक शकता. आतां जेन्ना फिस्ट धाकटे आसता तेन्ना तुका काडपाची किंवा कितेंय करपाची ताका कांय गरज आसना आनी ताका चडशे प्रेग्नन्सीक कांय प्रॉब्लेम येवचे ना. जेन्ना सिस्ट व्हडलें आसता तेन्ना मागीर ते पळोवन डिसायड करचें पडटा म्हणजे चिंतचें पडटा हें टॅकल करूंक जाय हें काडूंक जाय काय ना. पूण डेफिनेटली 6 म्हयन्याचेर ताका हात लावंक जायना कित्याक तर तेन्ना प्रॉब्लेम तुका सिस्ट काडटना जावपाची चड आसता. चडशे करून 3 म्हयन्याचेर जर सिस्ट दिसले न्ही डॉक्टराक जर दिसलें हें सिस्ट काडूंक जाय म्हणून जाल्यार ते 3 म्हयन्याचेर काडचें पडटा. नाल्यार मागीर डिलिव्हरी जावन काडचें पडटा. आनी प्रॉब्लेम मदीं जाले सिस्टाक एकदां कितें आसता जर ताका पॅडिकल म्हणजे असो थ्रेड जर आसत व्हडलो जाल्यार मागीर ते टॉर्शन जाता. देठ आसता तो असो घुंवता आनी सिस्ट घुंवले की पेशंटाक प्रॉब्लेम जावपाक शकता जाल्यार तेन्ना मागीर ते पळोवचें पडटा. इफ इट इज कॉजिंग अ पोटेन्शियल थ्रेट म्हणजे जर तुमचे गर्भ सांगता ते सिस्ट should not cause by and large any problems to a pregnancy. बरें सर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या हॅलो या आयकूं येता विचारा. हॅलो दोतोर हांव मडगांवच्यान उलयतां. म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें आतां प्रिटर्म डिलिव्हरी जाता पळय बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ताका रिजन कितें आसता आनी अशें जातकीर मागीर फ्युचर कितें प्रॉब्लेम येवपाक शकता आफ्टर डिलिव्हरी त्या बायलेक. ते भुरगे बरे आसा. हय भुरगे बरे आसा आफ्टर 7 months प्रिटर्म डिलिव्हरी बट बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन रप्चर. मेम्ब्रेन रप्चर ताका आमी PROM म्हणटा प्रिटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. ताका कारणां खूब आसता पूण चडशे करून ते वजायनल इन्फेक्शन आसून जाता. फक्त प्रॉब्लेम आसता तेन्ना की भुरगे ते सातोळे म्हणटा आमी पळय तशे धाकटे आसता आनी सर्वायवल एक्स सिट्रो म्हणजे भायर हाडटकूच ताची क्षमता नासता की आतां ते फुडें बरोबर जातले काय. पूण आतां व्हेंटिलेटर NICU आयिल्ल्या कारणान ताजो सक्सेस रेट खूब वाडला. तेजो प्रश्न आशिल्लो की फुडें बायलेक कितें जातलें. फुडें बायलेक प्रिटर्मा खातीर कांय जावंक शकना कांय जायना चडशें अनलेस शी हॅज गॉट एक्टीव वजायनल इन्फेक्शन म्हणजे वजायनायटीस आसा काय ना तें पळोवन ते ट्रिटमेंट करपाचो. आनी हे PROM पळय म्हणटा ते फुडल्या प्रेग्नन्सीन आतां ह्या खेप जाले म्हणून फुडल्या जातले अशें ना अशें कांय आसा. सर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या डॉक्टर हांव सीमा प्रभू उलयतां कुंकळच्यान. उलय. डॉक्टर म्हाका न्ही इरेग्युलर पिरियड्स येता म्हणल्यार कितें आतां गेले ऑक्टोबरान आयिल्ले आनी अजुनूय येवना. 9 म्हयने जावन गेले मागीर ऑलमोस्ट 9 म्हयने प्रेग्नन्सी तशी क्रॉस जाल्या आनी म्हाका PCOD आसा आनी 5 वर्सांची चली आसा पयलीं आनी ताजोय बी प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी जाल्ली म्हजी 8व्या म्हयन्याचेर. आनी आतां म्हाका इरेग्युलर अशे पिरियड्स की येयच ना. टॅबलेट्स घेतल्यारूच येता अशे एलोपॅथी मेडिसिन्स केल्यारूच. आयुर्वेदीक एज कितले 35 म्हणटकीर म्हाका आतां रेग्युलर पिरियड्स येवपा लागून कितें करपाचें काय म्हणून अशें. वेट ओव्हरवेट आसा मातशें हांव म्हणून ऑलमोस्ट 85 अशें आसा वेट. तुमी मातशें म्हणटा